नुवे पंचायती कुशीक हो कोट्यांनी रुपया मोडून बांदिल्लो मार्केट कॉम्प्लेक्स। फाटल्या 7 वर्सां सावन थंय मोजकेच कांय गोंयकार नुस्तेकार आनी पसरकार बसतात। मार्केटात बसतल्यांक गिरायकच ना आनी पंचायती कुशीक आनी रस्त्या कडेक नुस्तेकार आनी हेर फेरीवाल्यांनी आपलो वेगळो बाजार मांडला। मार्केटात कित्याक बसना तूं? मार्केटात तेंगेले ते पयलींचेच लुगार न्ही। पूण आतां ते मार्केटाक कितें म्हळ्यार तूं इंगता म्हणटा आनी तेंका गिरायक येना म्हळ्यार ते। ना आमकां आनी तेंका कांय ना बाबा, आमी गांवांकूय भोंवतालीं न्ही। मार्केटात बसपी नुस्तेकार आनी पसरकारांनी परिस्थिती विशीं माहिती दिली। ना रे बाबा, गिराक जायना। बाकी स्टॉल खाली लोक गांठी चड भोंवताय न्ही, आमगे लोक आतां सोल गांठ्यांक गिराक घाता आनी मागीर आमकां कोण गिराक घाता, हिंग येवपाकूच तार लागत म्हणटाय। आम गिराक जायना रे बाबा, तुवें दोळ्यान चोयल मरे बाबा हिंग कोण येत तो? आं कित्याक लागून येयलो? आतां कोण जाणा, देव जाणा, सगळे गांवां लोक भोंवता आनी आमी हें कितें खावपा तेंचो आयचे फाल्यां नुस्त्या कुसोनीक आमकां कोण पयशे दितलो, आमचें कोण पोट भरतलो? म्हाका दिसता हिंग बिजनस जाता जाल्यार A to Z सगळीं आहाय तितलीं शॉपां ओपन करूंक जाय। कित्याक लोक सगळे मेट म्हण हिंग येवपा भितर सोदता। हिंग 2 शॉप ओपन आहाय, 10 शॉप बंद आहाय। तेच कोन्न म्हाका दिसता हिंग बिजनस केन्ना जाचना। तेणी एक डिसिजन कितें घेवपा जाय, हें शॉप ओपन कोराय, हे बाद तूं चलयत जाल्यार दवर, ना जाल्यार दुसऱ्यान दी, कोण ओपन कोत ताका चान्स दिवपा जाय, अशें म्हाका दिसता। हें बिल्ड अप वेल प्लॅन जालें ना, कित्याक ही पंचायत पयली आहा ती तेच येवपा जाय आसलोली आनी शॉप एश येवपा जाय आसलोली। हिंग लोक सगळे येता, पंचायती येता, वयता। हिंग हाटल्यां कोण पावना, थिंग नुस्तेकार आहाय, थिंग चिकना शॉप आहाय, हिंग शॉपवालां कोण चिंतना, ती आपणे रेंट घेताय, तेजो रेवेन्यू देखून येता तो पंचायत घेयना, कोण भायल्या मनीस आहाय ते घेताय रेवेन्यू। म्हाका दिसता तें रेवेन्यू देखून पंचायती येवपा जाय आनी पंचायतीन एक्चुअली आमकां विचारपा जाय, बाबा हिंग आम मार्केट हाटाय, तुमकां कितें ऑब्जेक्शन आहा कितें आमकां म्हण कोणा विचारना, आमकां कन्सिडरेशनाक घेयनाय कोणच। पंचायत कुशीक आसून हे प्रकार चल्ल्यात। सरपंच कांय उलयना आनी आतां प्रकरण ग्रामसभेत हाडपाचो लोकांचो विचार चल्ला। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।